집에 수루자가 아미 속이 더야서야 앞서야 니 믿어 서라다 아미 속이 요가르디우야 앞서야 니 믿어 서라다 Ami soglio cardiuia Calvari be no sotolo Ami dadul vardo gioia Sorgi cebor tomardono Ami ceburai di zauia Sorgi cevon tomardono Ami cevonai tisauya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आयचे हे मिस्साचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या बेर्नादिना फेर्नांडीस आनी मिलाग्रिना लोरेना तांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयचे दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता आंद्रेजा काब्राल मायरा काब्राल आनी राजेला दिनीस ह्या आमच्या भयणाक देवान आपल्या सुभा देण्यांनी आनी आशिर्वादान बरो म्हूण आमी मागुया आयज पवित्र सोबा बागयोन जेरोम हाचे सेवाधर्मीक उगडास करता बागयोन जेरोम देवाच्या उतराच्या मोगान तो वाडलो देवाचे उतर लोकां मेरेन पावूंक ताणें लातीन भाशेन हाचें भाशांतर करून दिलें आनी सुमार हे वावर करता आसतना ताका 18 वर्सां मायज लागली आनी तो म्हणटालो इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट म्हळ्यार जरी तर तुका पवित्र पुस्तकाची वळख ना जाल्यार तुका जेजूची वळख केन्नाच मेळची ना बागयोन जेरोमा भाशेन आमी पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक पवित्र पुस्तकान मेळटली मुल्यां तत्वां आमच्या जिवितान आपणावंक एक बरें जिवीत जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकांच आदार मागून घेवया जायते फावटी घडयेक आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय पूण आमकां जाय ते भाशेन आमी घडयेक जियेल्या देवाचें उतर वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक आमी घडयेक तितलो प्रयत्न करूंक ना असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आमच्या पातकाची तूक धरून देवा लागीं बोगसणे मागून सोगली म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पणिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, बागिवोन जेरोमाक तुज्या यात्निकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाकूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खोतकोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयले. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या ओतम्याक सुबां पोसण, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक, आमचे जिणेच्या रस्त्याक पोरचुळीत उजवाड. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. नेहेमियासाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोगली पोरजां एकूच मनीस जाल्ले पोरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसतल्या चौकार एकठांय जाली. सोर्वेस्पोरान इस्रायलाक फॉर्मायलोलें मोइजेसाचें सुमुतीचें पुस्तक तांणी एजरास धर्मशास्त्राक हाडूंक लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन दादले, बायलो आनी गिन्यानांक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्यां, बायलां आनी गिन्यानांक पावलोल्या भुरग्यां हुचीर भोव सकाळीं ते दोनपार पर्यान पुस्तकावेलें ताणें वाचलें. सगलो लोक सुमुतीच्या पुस्तकाक चितान कान दितालो. मुद्दम उबारलोल्या लाकडी उपदेश आसोनार एजरास उबो रावलो. एजरास सगल्या लोकांवून उंच आशिल्ल्यान सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सोर्वेस्पोराक वोट्ट्या देवाक दिनवासलो आनी सोगले पोरजेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सोगलीं बागोवलीं आनी शास्त्रांगी पडून तांणी सोर्वेस्पोराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तकांत वेलें वाचलें आनी ताचो ओट असो दिलो की सगलो लोक वाचलां तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहेमियास आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एजरास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी आख्खे पोरजेक सांगलें, हो दीस सोर्वेस्पोरा तुमच्या देवाक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात, कारण सुमुतीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरो खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें कितेंय धाडात, कित्याक हो दीस आमच्या सोर्वेस्पोराक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सोर्वेस्पोराचो संतोश तुमचें बोल. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक तोंडायलो म्हणून शांत रावात. हो दीस पवित्र, दुखेस जावं नाकात.
आनी सगलो लोक जेवंक पिवंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण कुशाली करूंक लागलो कित्याक आपणाक परगोट केल्लें ताचो ओट तांकां मेळ्ळलो. देवाचें उतोरें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोड बोरी जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोल दोळ्यांचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निबेल भांगारावून कालाक ताची आस. मोनवा परस पोलेतल्याल मोनवावून उदीक ते गोडवे. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Surveți por तुमची सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोरां भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवका दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसती त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवका दिना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोकराची धूळ पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोकरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं सर्कसी गोडेक गेल्या आसतलीं आनी कोण भाशेन हीं जनावरां आपल्या दुनयाचें आयकतात आमी तें पळयता. व्हड व्हड जनावरां ती गोडेक एक ओत्ती आसतलो वो शिव आसतलो, पूण कितें आपलो दोनी आपल्याक सांगता ते आयकतात. अशेंच आराबाच्या देसांत आमी जाणाव थंय ती ओरोणी डेजर्ट एरिया आनी थंय तांचे लागीं गोडे गोडे आसतात. पूण ह्या गोड्यांनी आपणाक जाय ते भाशेन आपलें काम करूंक जायना. जेन्ना दोनी कितें सांगता ते ह्या गोड्यान करूंक जाय. उठ्ठा तेन्ना उठोंक जाय, कितले वेगान धांवूंक जाय ते भाशेन ह्या गोड्यान आपल्या दोनयाचें आयकूंक जाय. आनी अशेंच हें आयकुपाक तांचे लागच्यान ओबिडियन्स घेवपाक जाय ते हे गोड्याचें ट्रेनींग जाता. आनी अशें म्हणटात की निमाणें ट्रेनींगूय तांचें हे भाशेन जाता. त्या गोड्याक खंय थोडे दीस उदक दिनासतना दवरतात आनी हो गोडो तान येवन खंय फोडफोडूंक लागता. ह्या गोड्याक खूब थान लागता आनी खंय ह्या थोड्या दिसां उपरांत हो खंय दोनी ताका ह्या गोड्याक सोडटा आनी उदक आसा ते सुवातेर व्हरता. आनीक उदक पडून हो गोडो धांवून उदक पिवंक वेता. पूण त्याच वेळार खंय हो दोनी एक विसल मारता वो सेलाम मारता, म्हणल्यार त्या गोड्यान थंयसरलो परतून येवंक जाय. एके वाटेच्यान ह्या गोड्याक तान लागलेली आसता, पूण दुसरे वाटेन सेलाम मारून आपलो दोनी आपयता. आनी हो गोडो खंय इतलें ट्रेनींग घेयला म्हणटूच आपल्याची तान खंय विसरता आनी दोनयाशी परतून वेता. आनी एक पावटी आपल्याशी परतून येयलो म्हणटूच हो दोनी खंय ह्या गोड्याक उदक पिवंक परवानगी दिता. भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानान असलेच आमकां कितें मेळटा. जेजू आपलो वावर करूंक आपले मिसांव फुडें व्हरूंक ब्यास्तोर आपल्या शिसांक विचून काडटा आनी तांकां उमक्यो वस्तू आमकां पयले सुवातेर हांगा मेळटा तो म्हळ्यार आंकडो ब्यास्तोर 72. थोडे म्हणटात की हे शीस खंय 70 आसले. आतां 70 शिसांक जेजून कित्याक विचून काडले काय? पवित्र पुस्तक आमी जर तर वाचलें जाल्यार आमकां हो 70 आंकडो जायते पावटी मेळटलो. जेन्ना जाकोब आपली फामिली घेवन इजिप्टाक आयलो तेन्ना ती 70 जाणां आसलीं. जेन्ना मोइसेस आनी आरोन देवाक मेळूंक दोंगरार लोकांक घेवन गेले तेन्ना 70 लोक थंयसर आसलो. आपल्या ह्या कुळाचो सांबाळ करूंक जेन्ना मोइसेसान थोडे प्रतिनिधी विचून काडले, थोडे लोकांक विचून काडले, तेन्ना तांचो आंकडो 70 आसलो. ज्यूदेवाची सभा जी आमी म्हणटा सॅनेड्रीन जे आसले तातूंत 70 जाणार आसले. तर हेंच की जेजू करता. जे भाशेन आदल्या कोरांत देव आपल्या वावराक 70 जाणांक विचून काडटा, तेच भाशेन जेजू ह्या 70 शिसांक विचून काडटा. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां दोगांक धाडटा. एकले तांकां धाडिना, पूण दोगांक धाडटा. कित्याक ते पयलेच पावटी जेजूचो वावर करताले. तांकां घोडेक तितली माहिती नासली कोण भाशेन तांकां लोक घेतलो, कोण भाशेन तांकां लोक आपणायतलो हाची तांकां जाणविकाय नासली. आनी ह्याच खातीर एकामेकाचो सांगात मेळूंक जेजू तांकां दोगांक विचून काडटा. भाव भयणो, अशें म्हणटात की इंडिविज्युअली वी आर अ ड्रॉप बट टुगेदर वी आर एन ओशन. म्हणल्यार देवाचो वावर जरी तर आमी करतली जाल्यार एकल्याच्यान हो वावर करूंक अवघडाय आसता. एकल्याच्यान देवाचो इतलो सगोट वावर करूंक जायना. आनी ह्याच खातीर पवित्र सभेन आमी वावर करता तेन्ना सहभागिलीपणान आमी तो वावर करता. एकल्याच्यान वावर करूंक जायते पावटी सोंपें, पूण एकलो जरी तर वावर करतलो जाल्यार तितलो वावर फुडें वेचो ना. दुसऱ्या कडेन वावर करूंक अवघड,
पूण हो आवगोड्यान केलोलो वावर दुसऱ्याच्या सांगाता केलोलो वावर सुफोळ जातलो वावर. आनी देवाचो वावर एकमुडो रावन आमी करूंक जायना. देवाचो वावर सहभागिलीपणान आमी करूंक जेजू आयज आमकां दुसरी शिकोवण दिता. आनी तिसरी सुवातेर जेजू तांकां शिडकायता. तो म्हणटा, बोक्षे वो बुती व्हाणो व्हरूं नाकात आनीक वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. जेजू जायती इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तांकां धाडटलो. कित्याक हो वावर त्या शिसांचो वावर न्हय, हो वावर जेजूचो वावर, ताच्या दोनयाचो वावर. आनी जेजू आपणाक जाय ते भाशेन हो वावर तांचे कडल्यान घेवंक सोदतालो. आनीक आमी जर तर पवित्र पुस्तक फुडें वाचलें जाल्यार हे ब्यास्तोर शीस परतून जेजूशी येतले आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगतलें ते खुशाल जावन परतून जेजूशी येतात. कित्याक तांणी हो वावर आपल्याक जाय ते भाशेन करूंक ना, पूण जेजूक जाय ते भाशेन ताणें तो वावर केलो आनीक हीच खुशालकाय तांकां परतून मेळ्ळी. प्रितीच्या भाव भयणो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना देवान आमकां एक मॅन्युअल कसो, एक इन्स्ट्रक्शन बूक कसो आमकां पवित्र पुस्तक दिला. आनीक जायती शिकोवण दिवन जेजून आमकां ह्या संवसारांत ह्या शिसां भाशेन पाठयल्यात. पूण जायते पावटी घडये ह्या शिसां भाशेन खुशालकाय अणभवचे सुवातेर जायते निराशेपण दूख आमी अणभवता. कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना जेजूक जाय ते भाशेन पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन, देवाचे कायदे सांगता ते भाशेन आमी जिवंक सोदिना. आनी ह्याच खातीर जायते पावटी आमच्या जिवितान अवघडाय, कोश्ट, त्रास, दूख येता आनी हातूंतल्यान आमी जायते निराशेपण भोगता. आज जेजू आमकां परतून उगडास करतलो. आपल्या उतरा प्रमाणे जो मनीस जियेता तो सुखाचें जिवीत जियेता. तो मनीस कोश्ट आसुनूय घडयेक जायती खुशालकाय अणभवता. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर ताच्या शिसांनी आपलें जिवीत जियेलें ते भाशेन जेजूचेंच उतर आमच्या काळजांत आमी गोट रिकूंक ह्या संवसारांत आमी ताच्याच उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ताची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. दाना तोयारे वेळार आमी गायन गावया तुकाच बापा, C38 पेज 44, C38 पेज 44. Tukac Baba, Sol mocie, Pita tuka egane. Tukac Baba, Sol mocie, Pita tuka kashere. Mocie hatke, mocie bajke, Svika gora da koše. Za mojmo odgorkoru, šukavo zovljandivu. Tukas papa, sohor moče, pita tuka egane. Tukas voptam, sohor moče, tuše se korkašere. म्हज्या भाव भयणीतो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या सुरकींच्या बाबा, भाग्यवन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस ओदीक आयती जाय शिकोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवाजुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
भाग्योन जेरोम तुज्या भोगताच्या मनाक ही परब समोरंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बावार्थाचो कूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन दोरम दुता, भाग्योन शेरोम आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमूर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रास ओड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती स्वता काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी हें गायन गावुया. D20 पान 58. D20 पेज 58. जेजू उगडास कोरी जाल्यार तुजो काळजाक सोतो सारोद भोगता कितलो पूण तूच आजी जालोय जाल्यार पुरो दादोस्कायेर विरू वेच्या गोतलो. जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मोदू संगीत खंयसर रुजना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले ना गोडचे दुलोची तुर मोना ना उपसोचे. जेजू Acca che closu bol vaso ulgo Attore closu col varo Tuca sogna che closu puro volo Tol bocto neanco so tu nazalto.
प्रार्थूया. सासनाच्या देवा बागयोन जेरोमाच्या समारंभा सुमयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मांसा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोगतीन मोनान घेवंक आनी ताचे पोरमणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत माडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासनाच्या जिवीत आमकां सोलामती पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदा दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाक आमी गायन गावया खुशाल खालसान F12 पेज 91. F12 पेज 91. मंदिरांतली यादां खुशाल गार्जा देवा शांती बाय सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकटायचे नामी वाटून